नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. वेंचणुके मेरेन 175 पंचायती प्रशासकांच्या देखरेखीत. प्रशासक सोमारच्यान घेता पदभार. पंचायत सचिव बीडीओ करतले आदार. पंचायतींच्यो सगळ्यो जबाबदाऱ्यो प्रशासकार. इतली वर्सां सरकार चलोवनूय गरीब कल्याण संमेलना. बीजेपीचे लजेचो दाखलो. लोकांच्या इश्यूचेर काँग्रेसीचो विधानसभेत युनायटेड ओपोजिशनाचो उलो. युवा आमदार मिडिया मुखार. कारवारा रस्त्यांच्या नावांच्या दिशादर्शकांचेर काळे फासपी 5 जाणां आड एफआयआर. आनीकय कांय जाणांचो सोद. बोर्डांचेर कोंकणी नांवां ये मेरेन कोंकणी वाल्यांचे शक्ती प्रदर्शन. गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक जाली एकदाची. 3 पॅनलां, 2 अपक्ष धरून 38 उमेदवार. 167 सोसायटी. दरेकल्याचो जैताचो डेअरीच्या भल्याचो दावो. सोमारा निकाल. पायगेणी कोयरा विल्याच्या प्रकल्पाआड आमदाराचो पंच. समर्थकांक घेवन प्लांटाच्या सुवातेचेर मोर्चा. वाठारांत 2,000 फ्लॅटांची लोकवस्ती. हॉस्पिटल प्लांट खंय नाकाच. बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी वळखावपाच्या केशींची चौकशी करपी एसआयटीन आजगावच्या प्रकरणात घोगळांतल्या शेट्टीक उखल्लो. आनीक एके केशीक एसआयटीन घाला हात. फेक व्हॉट्सएप अकाउंटा वरवीं लुटपी टोळये विशीं एसपी क्रायम ब्रांचीचो अलर्ट. थळावे फुडारी वा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या फोटो प्रोफायलाक दवरून पैसे मागून लुटपाचे प्रकार. कॉन्क्रीट नासतना लायटीचे खांबे पुरपाचे प्रकार. पेडण्या सावळवाड्यार नवो खांबो आडवो. फातर माती घालून फुलले. आदले खांबे अजून उबे, नवे आडवे. एक्टिव्हिस्टांचो रिपोर्ट. प्राणीमित्र अमृत सिंग राणा खात्याच्या कटकटीक विटून एनिमल रेस्क्यू सेवा सोडपाचे चिंतात. राणा खात्याचो आधार ना तो ना. अधिकाऱ्यांचे नाका ते आरोप. खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणूक जाय मेरेन पंचायत संचालकांच्या अर्दी प्रमाण सोमारच्यान 175 पंचायती प्रशासकाच्या देखरेखी खाला चलतल्यो. सरपंच आणि उपसरपंच करतात ती सगळी कामां हे प्रशासक पळयतले. तांकां पंचायत सचिव आणि बीडीओ आदार करतले. प्रशासकाच्या अध्यक्षतेन ग्रामसभाय जातल्यो. मंगळार, ब्रेस्तार, शेनवार प्रशासक पंचायतींनी प्रत्यक्ष हाजीर. 175 पंचायतींच्या पंचांचो टर्म 18 जूनाक सोंपलो. राज्य सरकारान ह्या पंचायतींचेर नेमिल्ले प्रशासक वेंचणूक जाय मेरेन सोमारच्यान पदभार सांबाळटले. सरपंच आणि उपसरपंच करतात ती सगळी कामां हे प्रशासक सांबाळटले. पंचायत सचिव तांकां ह्या कामात आदार करतले. कितेंय अडचण असल्यार बीडीओ प्रशासकाक आदार करतलो. प्रशासक ग्रामसभाय घेवंक शकता. 15 ऑगस्ट आणि 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती दिसा प्रशासक आणि पंचायत सचिवाक ग्रामसभा घेवच्योच पडटल्यो. 186तल्या उरिल्ल्या 11 पंचायतींचो टर्म 7 जुलयाक सोंपता. ह्या पंचायतींचेर प्रशासक नेमपा खातीर वेगळी वत येतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. इतली वर्सां सरकार चलोवनूय बीजेपीक गरीब कल्याण संमेलनां करची पडटा ही लज. बीजेपीन लोकां खातीर कांयच केलें ना हाचो दाखलो म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प उलयला. अधिवेशनात चड प्रश्न येवंक जायना म्हण खंय सरकारान चाळण लावंक सुरू केल्या. काँग्रेसीची युवा आमदार ब्रिगेड मिडिया मुखार. लोकांच्या इश्यूंचेर विधानसभेत समविचारी युनायटेड ओपोजिशनाचो उलो. आम्ही ऑलरेडी अप्रोच जाला तेंचे कडेन आनी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा. तेच प्रमाणे बाकीचे जे सांगले ते बाकीच्यां कडेन आमी कन्सल्ट केलेले आसा. इंडिपेंडंट एमएलएकूय सांगलेले आसा. तेच प्रमाणे आमचे बाकीचे ऑपोजिशन पार्टी आसा तांकांय आमी सगळ्यांक सांगलेले आसा. जे इश्यूज रिलेटेड टू गोवन्स आनी गोंयाक लागून आसा इश्यूज तेजेर आमी सगळे जाण एकठांय जावन हो इश्यू घेवन गोवोरमेंटाक आमी घेराव घालपाची गरज आसा. आतां एसेंब्लीन आमी आसतलेच आमी तेन्ना आमी ती
मिटींग घेवन तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन आमी डिस्कस करतले, कित्याक आतां सगळ्यांची आमी इंडिविज्युअली तांकां मेळपाक लागले आसा, इंडिविज्युअली आमी कन्सल्ट करपाक लागले. ती केल्या ती सद्या आमची पार्टीची स्ट्रेटेजी. हेज्या भितर आमी तांकांय वांगडा घेतले. ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आसा आमी बाबा अशी आमची आसा, कित्याक जी आमी एसेंब्लीन हावजा भितर जी आमी स्ट्रेटेजी यूज करता त्याच प्रमाणे ती आमकां भायरूय जाय, जे ग्रावंडाचेर आमची पार्टी रेज करतली. हेज्या भितर इन हावजान तांकां सांगलां की बाबा सपोर्ट करचो म्हणून, जे गोंयकारांचे इश्यू आसा, जे मेजर इश्यू आसा जे आमकां गोंयकारांक इफेक्ट जाता तांकां ती संवय आसा न्हू. पयलींसून इलेक्शनाच्या टायमार तेंच्यांनी कितें केलें तशेंच म्हणटाले न्हू ते, आमी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी येतली म्हणून. आयज तांकां तेंची अवकात कळ्ळी न्हू कितें आसा ती. सो आतां सुद्दां तेंची तांकां अवकात कळटली एसेंब्लीन कितें आसा ते. आमचे 11 आमदार आसा, लोकांक गोंयकारांक आमकां ऑपोजिशनान दिल्लेले आसा. CLP लिडर आमचो आसा आनी वी आर इन द ऑपोजिशन, कित्याक आमचे 11 आमदार आसा आनी वी ऑल 11 आर युनायटेड आनी वी वील बी द प्रिंसिपल ऑपोजिशन इन द एसेंब्ली. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला, आमी तांकां सांगलां एज अ ऑपोजिशन, तांचे 2 आमदार असल्या कारणान जे इश्यूज गोंयकारांक रिलेटेड आसा आनी जे मेजर इश्यू आसा थंयसर बाबा तुमचो सपोर्ट करपाची ही गरज आसा म्हणून. जेंकां तेंचे समज क्वेश्चन येयले आनी जे गोंयकारांच्या लागून ते क्वेश्चन आसतले थंयसर आमचो तांकां सपोर्ट आसतलो. कारवार पालिका वाठारांतल्या रस्त्यांची नांवां दाखोवपी कोंकणी दिशादर्शकांचेर काळे फासपाच्या प्रकरणात 5 जाणां आड FIR जाल्या उपरांत पुलीस उरिल्ल्यांकूय सोदतात. बोर्डाचेर कोंकणी नांवां परत यो मेरेन सगळे कोंकणीवाले खंय एकठांय शक्त दाखयतले. पुलिसेन FIR केलो म्हण कोंकणीवाल्यांचो पुलिसेक पुराय तेंको. आणि आज ती FIR जावन घेवन 5 लोकांचेर गुन्हो दाखल जाला आणि बाकीचे ते नाव शोधकार चालू आसा. आनी हे एक पोलीस डिपार्टमेंट हांव थँक्यू म्हण सांगू सोदता ह्या संदर्भात. आनी मुखाल दिवसात नांवाचो इशू, नांव जेदो पर्यंत पडना, आमगेले कोंकण भाशेंत जेदो पर्यंत नांव येना त्या पर्यंत आमी अशेंच सगळो एकत्र जावन रोवूं जाय म्हण तुमकां हांव सगळ्यांक सांगू सोदता ह्या संदर्भात. हय ना करून निमणे गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक सहकारी सोसायटीच्या ऑडिटरान जाहीर केल्ल्या प्रमाण 19 जूनाक जाली. 3 पॅनलां, 2 अपक्ष धरून 38 उमेदवार, 167 सोसायटी मतदानाक पात्र. दर एकल्या उमेदवाराचो जैताचो दावो. पयलेच खेप गोवा डेअरीचे 100% मतदान. सोमारा 20 जूनाक मतमेजणी आनी निकाल. फाटलीं कितलींच वर्सां गोवा डेअरी ह्या ना त्या कारणान नाका त्या खबरांनी. सध्या मार्केटांत गोवा डेअरीच्या दुधाचो खप पडला. गोरवांच्या खावडीचो प्लांट बंद. दुधाक जाय तसो रेट मेळना म्हूण शेतकारांच्यो कागाळी. मात कांय वांगड्यांची हरकत आसूनय संचालक मंडळाची वेंचणूक नेमान जाली. बरे अति म्हारती कॉपरेटीव सॅक्टरांतले जे गोवा डेअरीक सपोर्ट करपाक म्हणजे वोटारां हाडपाक जावं अशें करपाक अति म्हारती मुखार सरल्यात. तांकां दिसता की गोवा डेअरी एक बरी गाय की ती खावड घालनासतना दूध काडपाक दूध दिता म्हणून. म्हाजे मुद्दे तुमकां ऑलरेडी पयलीं हांव 1.5 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसलो तेन्ना हांवें खूब केलें. ते डेअरी प्रॉफिटाक हें केली. चेअरमॅन जावनय लोकांचें काम करपा आता भायर, पूण हांव एक बडी घेवन उबी रावतलो. जे आमी कितें केलां पळय, खंय खंय लिकेजीस कोण कोण करताले पळय न्हू, त्यो सगळ्यो म्हणजे A to Z म्हाजे हाती आहा तें घेवन हांव उबी रावतलो. हांवें थरयलां की सगळ्या नवीन भुरग्यांक घेवन गेलां, कित्याक सदांच ते शेअर आमचे सारके. इवन म्हाजी वचपाची तयारी नाशिल्ली. हांवें तांकां म्हटलें हांव भायल्यान तुमकां बॅटींग दिता. तें म्हणलें तुवें आमचे कॉन्टेस्ट केलें आमी व्यक्त करतले. हांव फाटले फावट आयलो तेन्ना सुमोलाक हांवें बरोच धक्को दिलो. सुमोलाचें दूध कमी केल्लें, आमचें दूध वाडयल्लें. आनी हेच पयलीं लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आसलो आनी म्हाका चड काळ मेळना डेवलप करपाक. आमगे हें खूब आसलें, ध्येय खूब आसलें. तरी आसतना लोकां फुडें आमी परत एकदां विनंती केला की आमी दुधा रेट आसची वाडोवन दिवपाची, खावडी सुदारणां करपाची आनी गव्हर्मेंटालाय सपोर्ट घेवन फुडें व्हरपाची. की फार्मरां आतां साम दुधा धंदो परवडना आनी फार्मरांक जसो फायदो जाता त्या पद्दतीन आमी फायदो करून दितले. कित्याक वेंचणूक जाली. सोमारा 20 जूनाक मतमोजणी आनी निकाल. सध्या तरी दर एक पॅनल आनी उमेदवार गोवा डेअरी वयर काडपाचें उलयता. उमेदवार पळयल्यार आदलेच चडशे गडी ह्या ना त्या पॅनलार.
नवे पॅनल आयल्या उपरांतूय देरीचे दशेचें कितें ह्या प्रस्नाक निश्चित जाप ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बायगिणी कोयराविल्याचो प्रकल्प खंयच्याच परिस्थितीत नाका. सरकारान दुसरे कडेन व्हरचो म्हण कुमारजुंयेचो आमदार राजेश फळदेसाय मागता. राजेशान पंच आनी समर्थकांक घेवन प्लांटाच्या सुवातेचेर मोर्चा काडलो. प्रकल्पा आड घोशणा. प्लांट करता थंय 2000 फ्लॅट आसात, हॉस्पिटलय आसा. लोकांच्या भलायकेक खंय प्लांट बांदतलो. आमकां नाका आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गार्बेज प्लांट आमकां नाका. कारण हांगा जवळ जवळ 2000 फ्लॅट आहा आनी जर हांगा जर गार्बेज प्लांट जर येयलो जाल्यार हांगासर खूब म्हणजे वायट स्थिती जातली. लोकांच्या हेल्थाचेर मार पडटलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो. आमी बरे बरे हांगा प्रोजेक्ट हाडूंक तांकां वेलकम करता कळ्ळें, पण असलो गार्बेज प्लांटाक आमी विरोध म्हणजे असो की गार्बेज प्लांट जाय पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका. इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें. कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा, लोक आसा, स्कूल आहा, टेम्पल आहा, हॉस्पिटल आहा, सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हें येयलें जाल्यार. मायकल लोबो वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री आसतना बांयगिणी कोयराविल्याचो प्लांट घालूंक सोदतालो. आतां खंय मायकलाक विरोधकांक तेंको दिवचोच पडटलो. बांयगिणी घाण कशीच नाका. रस्त्यार देवले फक्त लोकांचे ऑब्जेक्शन आनी बंद करून दाखयतले. सपोर्ट तो करूं ना करूं पण करतलोय म्हाकाय गॅरंटी आहा. पण म्हाका म्हाज्या मतदारसंघान ही घाण नाका हो म्हाजो स्टँड आसतलो. हांव लोकां बरोबर आसा. And the village of people and the hospital are just adjacent to the plant. So how to share the common boundary? Now you tell me, if it is capacity was 250 tons per day, now it is increased, so in practice it will be increasing more. हे जर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हिंगासर आयलो जाल्यार तेचे लेचेट जे आसा ते खूंय वयतले. हेचे कोणें हें केलां. यूज ऑफ द रेजोल्यूशन दॅट वी आर पासिंग, देयर इज नो यूज ऑफ द रेजोल्यूशन्स दॅट आर बीन पास्ड एंड हू इज सफरिंग? वी पीपल आर सफरिंग. हो प्लांट जर हांगा येयलो जाल्यार खूब हेल्थाक मोठे लुकसाण जातले म्हणून आमकां हांगा प्लांट नाका. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. जमनी बळकावपाच्या प्रकरणाची चवकशी करूंक नेमिल्ल्या SITन मडगांव वगळांतल्यान विक्रांत शेट्टीक शेनवारा राती उखल्लो आनी रायबंदरा क्रायम ब्रांचीत व्हेलो. बनावट डॉक्युमेंट करून आसगांवच्या एका जमनीचो वेव्हार केला म्हण ताचेर आरोप. मजगती SITन आनीक एका जमीन वळकावपाच्या केशीचेर काम सुरू केला. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेक आपलो पुराय तेंको म्हण बीजेपीचो मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट जाहीर उलयला. रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांचे प्रेमेंद्रान उपकार मानले. धर्मांतर आडावंक हिंदू संघटना एकठांय वावुरतात. हिंदू राष्ट्राचो विचार फुडें व्हरूंक प्रेमेंद्राचो तेंको. आमदार प्रेमेंद्राक अधिवेशनात येवकार. हिंदू राष्ट्र निर्मितीसाठी ज्या ज्या व्यक्तींनी इकडे आपला वेळ आणि शक्ती खर्च करून इकडे आलेल्याबद्दल गोव्यावासियांना तसंच गोव्यावासियांच्या वतीनं सगळ्या हिंदू धर्मीय लोकांचं मी आभार मानू इच्छितो. आमचा हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी आपले आटोताट प्रयत्न चालू ठेवलेले आहे त्या प्रयत्नाशी आम्ही निगडीत आहोत आणि आमचा प्रयत्न आहे हे भारत देश हिंदू राष्ट्र होण्यासाठी आपण अविरत प्रयत्न चालूच ठेवणार आहोत. लायटीच्या खात्यान 5,000 खांबे हाडले खरे, मात कॉन्क्रीट घालनासतना खांबे पुरपाचे प्रकार. पेडण्या सावळवाड्यार लायटीचो खांबो रस्त्यार आडवो. खांबो परत उबो करी मेरेन येरादारी बंद. वीज खात्यान हालींच खांबो घाला, मात मुळाक फातर आनी माती. कॉन्क्रीटाचें नांव लेगीत ना. तो पयल्याच पावसाक आडवो. पोन्ने खांबे आजून घट उबे, नवे आडवे. एक्टिविस्टाचो रिपोर्ट. नवीन खांबे घातलेले आहात आणि तेतूर करून जो सपोर्ट जाय आणि ज्या ठिकाणी आता खांबो पुरलेलो आहा त्या ठिकाणी कॉन्क्रीट घालूंक जाय. ते कॉन्क्रीटय दिसना आणि सपोर्ट जो आसा सपोर्ट वयल्या वयर घातलेलो आसा तेका लागून हे खांबे कोसळत आसात. हे आता नवीन खांबे कशा पद्धतीन घातलेले आसात ते पळोवंक शकता. आणि जुने जे खांबे आसात वर्सान वर्स कितकी वर्सां जाली ते तश्याक तश्शे आसात. आणि
ही जे कंपनी कोणाक दितात ते त्यांच्यानी येयल्या उपरांत आता जे आसात आमचे स्थानिक आसात त्यांच्यानी लक्ष घालूंक जाय आसलो तो लक्ष घातलेलो ना तेका लागून ही परिस्थिती उद्भवता. हो पहिलोच पावस आसा. पहिल्याच पावसाक ही परिस्थिती म्हणजे विचार करण्याची गोष्ट आसा. आदिवासी समाजाक इतली वर्सां गृहीत धरून तांकां अधिकार नासतना वापरून घेतले. राजकारण्याक मतां जाय मात आदिवासी समाजाक तांचो अधिकार दिवचे ना. आदिवासी संघटनेचो आरोप. मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवाची केप्यां पालिका गार्डनात सभा जाली. एसटी समाजाक खंय राजकीय आरक्षण जाय. आयज आमी सगळे एसटी ऑर्गनायझेशन जे आसा त्यांचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह त्यांचे एक्झिक्युटिव्ह बॉडीज आणि ऑल गोवाचे जे आमचे एसटी लिडर्स आसा सगळे आज हांगा जमले आसा एकच मिशना खातीर की आमकां पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळचे. आनी घटने प्रमाण कितले काय मेळटा फायदे मेळटात कितले आमकां प्रोविजन आसात अजूनय सरकार इम्प्लिमेंट करना. इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकारान नदरे मुखार हाडपा खातीर बाबा तूं आमकां हें दिवचें आसा तें दी बेगीन अशें म्हण सांगपाक म्हाजें एकट्यान जालें की आमकां जें आसा आदिवासींक गोंयच्या हांगासर ग्रांटेड धरलेले आसा आनी एक प्रकारची आयडिया जी आसा हे काडीत आसा. आमची मतां हांकां जाय परंतु आमचे जे अधिकार जे आसा आमकां दिवपाक जाय ते दिवपाचे यांच्या मनान ना. 2003 एसटी स्टेटस मेळून सुद्दां आयज 19 वर्सां जालीं पूण ह्या पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचेर कोणीच कांय प्रयत्न करूना. आमचो हक आमकां मेळपाक जाय आनी सगळीं ऑर्गनायझेशनां जी पळय आमच्या गोंयांत ट्रायबल ऑर्गनायझेशन्स आहा ट्रायबलाचे सगळे लोक आसा जे आमचे मट्टे धाकटे लिडर आसा ते सगळे आमी आज एकठांय जाल्ल्या. सो आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की हेच्या फुडें आमी वोगी रावपाचें ना. 2024 हेच्या पयलीं जर आमकां डिमांड फुलफील करिना जाल्यार जें कितें 2024 करपाक जाय तें आमी फुडें आहा करपाक. दिवचलचो प्राणी मित्र अमृत सिंग राना खात्याच्या कटकटीक विटून एनिमल रेस्क्यू सोडपाचे चिंतता. अधिकारी ताजेर खंय नाका ते आरोप करतात म्हण तो विटला. आदी राना खाते एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशनाक आदार करताले आतां मेळना. ही सेवा तो आतां कोणाक तरी दिवंक सोदता. पैशांची व्हडलीशी चिंता नाशिल्ल्यान खंय प्राणी सेवा म्हण करपाचे. गोंयांत तेन्ना मातशे थोडे फार अवेरनेस जे आहा ते जाताले ते वायल्ड लायफ विकाक ते बी फक्त पणजे आनी सिटी पुरते नाजाल्यार बाळपयस जे कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थोड्या लोकांक आपयले आनी तितके पुरते. पूण गांवांत स्कुलान हे अवेरनेस जाय आसले. दुसरें म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी NGO हेंच्या भितून एक बरो तालमेल जावपाक जाय. एक विश्वास जावपाक जाय. तसो विश्वास जो आहा तो पयलीं मातसो आसतालो. हे NGO आपोवन सगळें हें करताले. इवन आतां ऑनररी वायल्ड लायफ वॉर्डन आसूं कितें आसूं पूण बेश्टे कार्ड दिले म्हणून जायना. थंयसर तांकां आमचे कडेन कितें आयडियाज आसता जे तेंचे कडेन ना. तेंचे कडेन कितें आसा पळय तें आमचे कडेन ना. सो हे देवण घेवण जी आहा ती जावपाक जाय आसली. तशी जायना. पळोवपाक गेले हालींच्या दिसांनी हो एक इन्सिडंट जालो तितून खूब म्हाका वायट दिसलें की हांवें विश आनी एक येता म्हणून सांगलें. तेच्या उपरांत हे मनान येयलें म्हाज्या त्या टायमार की ह्या स्कॉडान हांवें एक काम केलें आनी हे वेल नॉन अशे सगळे पर्सन जो आहा तो असो आळ जर करता जाल्यार तो मनशान जर आनी कोणाक सांगलें जाल्यार तांकां तें खरें दिसतलें. सो त्या परस हो फिल्ड जो आहा सोडपाचो आनी खंय तरी ताका लागून थोडे दीस पर्यंत कोणाक तरी ती जबाबदारी ह्या स्कॉडाची घेवपाक जाय. बरो मनीस जाय ताका. सो हांव म्हाका कोण तसो चडांत चड वेळ दिता. हे सगळे भुरगे आमचे बरे आसा पूण चडांत चड वेळ दिवपी जाय ताका. आनी तसो वेळ दिवपी आसा जाल्यार तेजो कितें तरी स्वताचो बिजनेस इन्कम आसपाक जाय. आनी बिजनेस आहा जाल्यार ताका टायम मेळना तशें. सो हांव विचार करतालो ताका आनी हळू हालींच्या दिसांनी जाल्यार ताका आनीक ताका बॅकअप मेळपाक लागलो. जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन जेन्ना दिता पयलीं दितालो शेटगांवकर साहेबाक तेंचे विदीन ते अर्द्या वरान ते म्हापसाच्यान ते रावताले ते बिचोले हांगा मावळिंग्या पर्यंत पावताले. आयज हांगासल्यान केरीच्यान एक मावळिंग्या पर्यंत पावपाक त्या मनशाक जायना अशें परिस्थिती जाली. मॅसेज धाडटा हे एका कित्याक रेड मारूंक ना जाल्यार तेजे आन्सर ना. ऑफिसान गेलो जाल्यार तांकांय कांय खबर ना बाबा अशें कितें तरी हांवें इन्फॉर्मेशन दिलां म्हणून. फेक व्हॉट्सॲप अकाउंटा वरवीं लुटपी टोळये विशीं SP क्रायम ब्रांचान अलर्ट दिला. इंटरनेटा वयल्यान थळावे फुडारी वा सरकारी अधिकाऱ्यांचो उखलिल्लो फोटो प्रोफायल म्हण घालून
पैशांची इमर्जन्सी आयल्या म्हण सांगून वा दुसऱ्या खंयचेय कारण सांगून ही टोळी लोकांक लुटता। अनवळखी अकाउंटा वयल्यान अशे तरेची मागणी जायत जाल्यार पुलिसांक कळयात म्हण उलो। हालीं तेंपार दरेक मळार सायबर क्रायम वाडटा। फसगत जाल्ले आनी पीडित लजेन पुलिशे मुखार येवंक सोदिना म्हण पणजेचो NGO सायबर वेलनेस सेंटर फुडें सरला। सायबर क्रायमाच्या बळींनी कितें करचें, कशें करचें हाचेर तांकां आदार। जाणट्या नेणट्यांक सायबर क्रायमा विशीं जागृत करून शाळा कॉलेजींनी खंय सायबर वेलनेसाचे वर्ग जातले। आधुनिकतेच्या नांवान दिसान दीस मनीस वेगवेगळ्यो टेक्नॉलॉजी वापरूंक लागला। त्याच टेक्नॉलॉजी आड क्रायमूय वाडपाक लागला। आजकाल ऑनलायन फायनान्शियल फ्रॉड, सायबर बुलिंग सारकिले क्रायम सर्रास जातात। तातूंतले चडशे पीडित समाजाच्या लजेन पुलिशे मेरेन पावच ना। तांच्या आधाराक NGO सायबर वेलनेस सेंटराचो हात। So we are tied up with the Goa police. The CM's office is very supportive. Moreover, also with the NGOs who are also the first point of contact for this type of crime. So they will refer cases to us and we will arrange the situation and understand how we can take it further. Your identity will not be disclosed. First of all, we will be helping you to remove that content. If at all it is online, then we will remove it. We will help you to register a case if it is not getting registered. Say if it is a bank fraud or some things like that, then we will help you to block the account, create a new password. All those things can be created and helped. Like wherein you have senior citizens been robbed of all their years, lifetimes. This we are taking such cases and we are addressing it to the particular bank. Then we will address it to the police, and accordingly from there on we would take up the matter. शाळांनी कॉलेजांनी खंय सायबर क्रायमा विशीं जागृताय जाय। For creating awareness, it is first thing is we go to schools, colleges, and because that is the place where children are affected with because of their online classes, and now everyone has a cell phone, a smartphone. So they are the first point of contact for us. So we create something called as responsible netizens, like in them, to make them understand that yes, these are the ways you can fall prey to cyber crimes. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि चेतन गावस। खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।